प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या वेळार म्हज्या बाब म्हणून हांव एक धाकटीच मॅसेज उलयता म्हज्या बाब म्हणून देवाच्या उतरा प्रमाणे तुज्या जिवितान तूं इटर्निटीक भितर सरला ओ ना तें. आय एम गोइंग टू स्पीक माय फ्रेंड टुडे. आर यू एंटर इन टू द किंगडम ओ इटर्निटी ओ नॉट? तूं स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरला ओ स्वर्गीच्या राज्यांतलो तूं आजून पासून भायर आसा? जायत गोड तूं रिलीजन करता जायत म्हज्या बाब म्हणून सगळें तूं करता जायत, पूण ह्या रिलीजन तुका आनी म्हाका केन्ना स्वर्गीच्या राज्यान भितर काडूंक शकना. आमी पळयता हांव ज्यूस ते रिलीजियस मनीस जावन आसा. देवाक ओकोवपी देव आसा म्हण ताका नॉलेज आसलेले मनीस, रिलीजियस मनीस, आनी हें सगळें करूनय जेजून ताका सांगलेलें आसा तुमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक ना, न्हय म्हूण दुसऱ्यांक सरोंक कोत्ता ताकाय तुमी दिवं ना सरपाक. आनी द क्वेश्चन म्हज्या बाब म्हणून आमी ह्या वेळार आमी विचारुया, तूं खरें स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरला ओ ना? ओ तूं चिंता तूं चर्ची वयता म्हूण, हें सगळें रिलीजन कोत्ता म्हूण, तेस कोत्ता म्हूण, मिसा आयकोता म्हूण, ओ तुवें रिच्युअल केला म्हूण, सगळे कायदे तुवें पाळल्या म्हूण चर्चीचे, हेजेर तूं सजमता तूं स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरला. आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणून खंयचोय मनीस, एक मनीस तें एक मनशाचें तो घर सोदता जाल्यार तो गांवान पासून आसून म्हज्या बाब म्हणून तो घरांत भितर आसूंक शकना. सपोज आमी पळोवया, एक मनीस एक घर सोदता, वास्को उमक्याचें घर, तो वास्को आसा, गांवांत आसा, पूण ताका आजून पासून घर मेळना ओ तो घरान भितर सरोना. तेच परी म्हज्या बाब म्हणून तूं सबार धर्म करूंक शकता, रिलीजन करूंक शकता, सगळें तूं करूंक शकता, पूण तूं स्वर्गीच्या राज्यान भितर आसूंक शकना. आनी तेच परी म्हज्या बाब म्हणून आयज आमी एका मनशाची खबर आसतल्या. आमी पळोवया, एक मनीस जेजूच्या फुड्यान येयलो म्हणटा, रिच मॅन ओ रुलर, एक धर्मीक मनीस जेजूच्या फुड्यान येयलो म्हणटा म्हज्या बाब म्हणून. मार्क chapter 10 verse 17. And when he was gone forth into the way, there came a running, kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit the kingdom, eternal life? What shall I do that I may inherit eternal life? आणि ताणें जेजू कोणें म्हज्या बाब म्हणून 4 क्वेश्चनां विचारली म्हज्या बाब म्हणून. हो मोरल मनीस, गूड मनीस, रात आनी दीस तोर आसपी मनीस, रात आनी दीस सर्वीस करपी मनीस, चर्चीन हालोवन मनीस. आनी जेजू कोणें तेणें 4 क्वेश्चनां विचारली. आनी तो कसो येयलो? धांवून येयलो म्हणटा. ताका डिझायर आसलो म्हज्या बाब म्हणून. घरा कोणें तो चिंतालो जायत, हे म्हाका भितर क्वेश्चन आसा ताचो आन्सर हूंय म्हाका मेवतलो. तो सभा रबाय कोण जाला जायत, आनी सभा जाणां कोण ताणें विचारला पासून जायत, पूण ताका केन्नाच भितर पीस मेळना, आसल्या ताका परफेक्ट आन्सर मेवल्या बगर. आनी ताणें जेजूची खबर आयकोन तो जेजूच्या फुड्यान धांवून येयलो म्हणटा. ऑनेस्टली ही कम टू जीसस, रायट पर्सन तो येयलो म्हणटा. जेजू एकलो जावन असो खरो आन्सर दितलो ताका, आनी तो रायट मनशा कोण येयलो म्हणटा हो आन्सर सोदूंक. आनी उपरांत आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणून तेजी ह्युमिलिटी, तो हंबल जालो, ताणें धिमी घाल्ली म्हणटा. वंडरफूल काम ताणें केलें म्हणटा म्हज्या बाब म्हणून. ताणें धिमी घाल्ली आनी ताणें एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारलें म्हज्या बाब म्हणून जेजू कोणें. कितें? गूड मास्टर, वॉट शॅल आय डू that I may inherit eternal life? बरें मिस्त्री, हांवें स्वर्गीचें राज जोडपाक ओ इटर्नल लायफ जोडपाक हांवें कितें करूंक जाय? हांवें तर सगळें केलेलें आसा, म्हज्या रिलीजनाचें हांवें केलेलें आसा, आनी कितें हांवें करूंक जाय? कित्याक म्हाका हें राज मेळना आजून पासून सोमया? आनी जेजूच्या फुड्यान तो पांय पडलो आनी हंबल जेजू कोण ताणें क्वेश्चन विचारलें. आनी लिसन म्हजे बाब म्हणून जेजू ताका म्हणटा, म्हाका तूं बरो कित्याक म्हणटा?
देर इज नन गूड बट वन दॅट इज गॉड. म्हाका बरो कित्याक म्हणटा तूं? आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणटो हो मनीस जेच्या फुड्यान येयलो म्हज्या बाब म्हणटा एक जेजू एक एनादर राबाय म्हूण सजमोन. पूण ताका होरें म्हणल्यार कितें ना, होरें म्हणल्यार म्हज्या बाब म्हणटो जेजूची पर्सनल ताका ओळख नाहली जेजू खरेंच बरो म्हणून. कित्याक जेजून सांगलें आसा आपूण बरो गवडी म्हणलेलो आसता, आय एम द गूड शेपर्ड. द बायबल सांगता इन हीम देर इज नो सीन एट ऑल. ताच्या भितर कसलेंच पातक म्हणलेलें ना म्हणलेलें आसा जेजूच्या भितर. पूण हो जेजूक म्हज्या बाब म्हणटो सजमवना आनी तो कितें जाणा म्हज्या बाब म्हणटो जेजू एक एनादर राबाय गूड राबाय म्हणून. पूण जिजस जावन आसा मोर दॅन गूड. ही इज अ गॉड ऑन अर्थ. तो जावन आसा देव ह्या संवसारान आनी हें ताका सजमवना म्हज्या बाब म्हणटो. आनी जेजून ताका म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटा, कोणूच बरो न्हू, तो धांवंक सोदता. सो दवर एक संवसाराचो मनीस जावन आसा फातकी जावन आसा. दवर एक कोणूय तो जावं ह्या संवसारान येयला तितलेय सगळे आमी बरे न्हय म्हज्या बाबणांदो. आनी ताका लागून जेजून ताका सांगलें तुका कमांडमेंट खबर आसा न्हय? डू नॉट कमीट अडल्टरी, डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट बी अ फॉल्स विटनेस, डू नॉट डिफ्रॉड, ऑनर युअर फादर अँड मदर. आनी आमी पळयता दुसऱ्या गॉस्पलान सांगता तुजो मोग करता तसो तुज्या पेलाचो मोग कर म्हणलेलें आसा. आनी जेजू ताका सांगता तुका कमांडमेंट खबर आसा. हे इंटरनल लायफान भितर सरता जाल्यार तुवें कमांडमेंट पाळूंक जाय. तर आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणटो जेजू एका ह्या मनशाक म्हज्या बाब म्हणटो दाखयता खरो तेजो गुन्यांव कितें तें. इवन हो मनीस ज्युईश जावन रिलीजन सगळें करता जावन सगळें तेणें केलां जावन स्टील म्हज्या बाब म्हणटो जो तो पातकांनी भितर जियेतालो ताका ती खबर नासली आपूण कसल्या पातकांनी भितर जियेता तो. आनल्यास तो जेच्या फुड्यान येयल्या बगर आनी जेजून ताका सांगल्या बगर आनी तेन्नाच म्हज्या बाब म्हणटो जेन्ना जेजू ताका सांगता तेन्ना तेजे दोळे उकटे जाता कसल्या पातकांनी हांव भितर बांदलेलो आसा पळय तो. आनी जेजू म्हणटा मानमेन पाड. जेजून कित्याक सांगलें काय म्हज्या बाब म्हणून ताका मानमेन पाड म्हणून ताचो रियल कलर दाखोवपाक तो कोण तो आनी कसले तेणें लॉ मोडलेले आसा पळय. आनी जेजून ताका म्हज्या बाब म्हणटो कोट केले 10 मानमेंटांतले. आमी पळयता हे 10 मानमेंट एक्सोडस चॅप्टर 20 तुमकां मेवतले म्हज्या बाब म्हणटो. त्या जाग्यार बरयलेलें आसा देवान आपल्या बोटांनी ते मोजेसाक दिले, बोटान बरोवन ते मोजेसाक दिले. आनी ते 10 मानमेंट म्हज्या बाब म्हणटो 2 भाशेन डिवायडेड केलेले आसा. 4 जे पयले आसा ते मानमेंट रिलेशनशीप देवाक आनी दुसरे 6 आसा ते रिलेशनशीप मनशाक जावन आसा. आनी आमी पळयता मॅथ्यू चॅप्टराचेर जेजू ताका कोट करता. मॅथ्यू चॅप्टर 19:19 ऑनर दाय फादर एंड दाय मदर एंड दाव शाल लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ. जसो तूं तुजो मोग करता तेच परी तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर. आनी जेजून म्हज्या बाब म्हणटो ह्या जाग्यार ताका मोजेसाचे लॉ दाखयता. आमी पळयता लॉ कोणाकूय साल्वार कोन्ना म्हूण बायबल आमकां सांगता बाय द डिड्स ऑफ द लॉ नो फ्लॅश इज जस्टिफाय. सो वाय जीजस कित्याक लागून जेजून हे मोजेसाचे लॉ ताका दाखयले? कित्याक लागून? टू ब्रिंग दॅट पर्सन कन्विक्शन माय फ्रेंड. मनशाचो तो गुन्यांव दाखोवंक. कित्याक लॉ हाली तुका गुन्यांव दाखयता. लॉ हाली तुका दाखयता तुवें खंयचे लॉ मोडल्या म्हूण. लॉ तुका कंडेम करता. लॉ तुका पनिशमेंट दिता इटर्निटी डेथ पेनल्टी. आनी ताका लागून म्हजे बाब म्हणटो हो मनीस जो रिलिजियस मनीस तेणें केन्ना चिंतूं ना म्हज्या बाब म्हणटो आपणाच्या भितर कितें कसलीं पातकां भितर लिपलेलीं आसा तीं. अनलेस तो जेच्या फुड्यान येयल्या बगर आनी जेजू जावन आसा उजवाड काडोवकान कितें करता त्या मनशाक दाखोवपाक. आयज आमी पळयता साबार लोक मेडापणाचे जिवीत जियेता जायत, पातकांचे जिवीत जियेता जायत काडोवकान. पूण एक दीस म्हजे बाब म्हणटो जेजू ही पातकां सगळीं मनशाची ओपन करतलो. आनी जेन्ना जेच्या फुड्यान येयलो आनी जे सांगता मोजेसाचे लॉ तुवें पाडूंक जाय, thou shalt not commit adultery. आनी जेजू सांगता खंयच्या चेडवाची तुवें लास्ट केली, चेडवाक तुवें लास्टान पडयलें, तुवें ऑलरेडी अडल्टरी केली म्हणटा जेजू तुज्या काळजांतान. उपरांत आमी पळयता जेजू सांगता thou shalt not kill. पूण बायबल आमकां सांगता 1 जॉन चॅप्टर 3 14-15 कोण आपल्या भावाक हेट करता तो मर्डरर म्हणलेलो आसा. thou shalt not steal. चोर नाका. तुवें कोणाक फटयला जायत, तुवें कोणाक फट मारले जायत, फटकी गोंयकी दिल्या जायत,
चीट कोण नाका, तुज्या मांयक पायक ओबे कोर, ऑनर कोर, आनी तुजो मोग करता तो सोच दुसऱ्याचो मोग कोर. हें जेजून ताका सांगलें म्हजे भाव म्हणून. हो मनीस म्हजे भाव म्हणून, हो रिलिजियस मनीस, पूण तो भितरल्यान कितें आसलो? एम्प्टी आसलो. हें सगळें करून पासून ताका इंटरनल लायफ मेळोन आसलें, जें ताच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलें आसलें, इंटरनल लायफ आसा म्हूण. हें सगळें रिलिजन करूनय हो मनीस भितरल्यान एम्प्टीनसान जिवीत जियेतालो. पूण रिलिजन ताका कितें करतालें? रिलिजन ताका म्हजे भाव म्हणतो दिसाच्या दिसा फटयतालें. आनी तेच परी म्हजे भाव म्हणतो जेन्ना जेच्या फुड्यान येयलो तेन्ना बायबल सांगता, लिसन बायबलाचेर कितें म्हणलेलें आसा तें. आनी बायबल सांगता म्हजे भाव म्हणतो, तो सांगता जेजूक, हांवें हें सगळें धाकटेशण केलां जेजू. हांवें कोणाची मर्डर करूं ना, हांवें कोणाक फटोवं ना, कोणाची लाश करूं ना जेजू. हांवें सगळें केलें, म्हज्या माय बापायक हांवें ऑनर केल्या. पूण म्हाका कितें आजून पासून मिसींग जालेलें आसा म्हज्या जिवितांत, कितें उणें आसा. लॉ पडलें, हांवें सगळें केलां, सगळें हांवें केलां, आनी आजून पासून हें म्हाका इंटरनल लायफ कित्याक मेळूं ना. आनी बायबल सांगता, आनी जीजस बिहोल्डिंग हिम लव हिम. आनी जेजून म्हज्या भाव म्हणतो ताचो मोग केलो म्हणटा. आनी जेजून पळयलो हो सगळो सिन्सियर मनीस आसा, पूण स्टील लॉस आसा. जेजून ताचो मोग केलो, जेचे काळीज भितर दुखलें ह्या मनशाक पळोवन म्हज्या भाव म्हणटा. कित्याक लागून? कित्याक मनशान ह्या मनशाक खबरच नासली म्हज्या भाव म्हणतो आपणाच्या भितर कसलें पातक आहा आनी कित्या पातकान आपणाक केलोलो आसा पळय तें. जेजूक दूख भोगली. जीजस लव हिम सिन्सियरली आनी ही टेल द ट्रूथ. आनी मोग केन्नाच तुका लिपयना म्हजे भाव म्हणतो. आयज कडेन आमी जायते सांगता जायत, आमी मोगान सांगूंक जाय. वय आमी मोगान सांगूंक जाय. मोगान सांगता तेन्ना तो सच सांगता, लिपयनासतना. आनी जेजून ताचो मोग केलो देखून जेजून ताका सच सांगलें कितें ताच्या जिवितान प्रॉब्लम आहा तें भितरल्यान म्हजे भाव म्हणतो. आनी जीजस लव हिम. आनी कितें? जीजस लव हिम and said unto him, one thing is lackish. एक उणें आसा. Go. जेजून ताका कमांडमेंट दिलो, वॉस thy way, sell whatsoever you thou have, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and take up the cross and follow me. आनी जेजून सांगलें, वॉस तुजे लागीं ग्रेस काय आसा ती म्हजे भाव म्हणून. जेजून सांगलें, ईक आनी ह्या दूड गरिबांक दी. कितें उणें आसा? दुसऱ्याचो मोग करपाक तुज्या काळजान उणें आसा भितर. तूं देवाचो मोग करता जायत, पूण दुसऱ्याचो तुवें आजून पासून मोग करूं ना. सबार जाणांक नीड आसा आनी हें तुवें करूं ना. आनी ताका लागून बायबल आमकां सांगता, कोणूय म्हणो तर हांव देवाचो मोग करता, पूण आपल्या दिश्टी पडटा त्या भाव भयणांक तूं तुका खबर आसा ताका गरज आसा म्हूण, पूण ताका तूं दिना. खाली तूं रिलिजन्स करता जाल्यार कसो म्हूण देवाचो मोग तुज्या काळजान भितर आसूंक शकता. आनी हो मनीस म्हज्या भाव म्हणतो कितें? रिलिजियस मनीस, देवाचो ताका मोग आसलो, पूण मनशाचो मोग ताका नासलो म्हज्या भाव म्हणतो. आनी जेजूनय ताका 4 वस्तू सांगले. जेजून ताचो पयलो मोग केलो. आनी पळयता हांव जेजून ताका धांवडावना म्हज्या भाव म्हणतो, ताका रियलिटी सॉंग सांगले म्हज्या भाव म्हणतो. जेजू जाणा हो मनीस कसल्या पातकांनी भितर जियेता. आनी ताका लागून दावीद म्हणटा, देवा म्हजी एग्जाम कर, म्हजी चवकशी कर, म्हाका दाखय हांव कसल्या पातकांनी भितर जियेता तो. आनी एज लॉंग म्हज्या भाव म्हणतो जेच्या फुड्यान पर्सनल येयना, होली स्पिरिटान ताका कन्विक्शन हाडूंक ना. मनशाक खबर ना म्हज्या भाव म्हणतो कसल्या पातकांनी मनीस जियेता पळय तो. मनशाच्या मतीक दिसता आपूण करता ती सगळीं पातकां. कितें? आपूण करता तें सगळें पातकां न्हय म्हणून. मनशाच्या मतीक दिसता तें बरें सगळें, पूण देव जाणा म्हज्या भाव म्हणतो जें कितें मनीस करता तें पातक ओ पातक न्हय तें. ह्या मनशाक म्हज्या भाव म्हणतो आपूण करता तें सगळें सारकें दिसतालें, पूण ताका खबर पासून नासलें आपूण करता तें पातक म्हणून. देवा सांग तो करतालो, सगळें करतालो, पूण दुसऱ्यांक तो हेट करतालो भितरल्यान. ओ दुसऱ्यांची काकूत ताच्या जिवितान नासली, दुसऱ्यांचो मोग ताका नासलो म्हज्या भाव म्हणतो. आनी ताका लागून आमी सबार म्हज्या भाव म्हणतो आमी पातकांनी जियेता. आमकां पातकां खबर पासून ना ती पातकां म्हूण, अनलेस ती देवान आमकां दाखयल्या बगर पर्सनल आमच्या जिवितान. आमच्या नदरेक मुखार तें बरें दिसता, ती पातकां न दिसता. पूण आयज आमी विचारुया म्हज्या भाव म्हणतो, जेजू म्हाका म्हजी पातकां दाखय, कसल्या पातकांनी हांव भितरल्यान जियेता तो. आनी एज लॉंग म्हज्या भाव म्हणतो पातक चोराच्या भाशेन भितर तुज्या आनी म्हज्या भितर काळजान रिगलेलें आसा. आनी एज लॉंग जेच्या फुड्यान येवना ओ कन्विक्शनाक तूं येवना,
तुका केन्नाच खबर आसचें ना तूं कसल्या पातकान जिवी जियेता तो तूं मरतलो आनी इफेनान भितर सरतलो म्हज्या भाव भयणांदो. आनी तेच परी म्हज्या भाव भयणांदो, मनशाक खबर आसना आपूण कसल्या पातकांनी जिवी जियेता तो म्हज्या भाव भयणांदो. तेका हाली दुसऱ्यांच्यान दिश्टी पडटा पूण आपूण कोण तो भितर तेका केन्नाच खबर ना म्हज्या भाव भयणांदो. आनी जेजून तेका पयलो सांगलें, कितें सांगलें? जेजून तेचो पयलो मोग केलो आनी उपरांत सांगलें गो, कमांडमेंट दिलो तेका, वच आनी तुज्या लागीं पळय गिरेस्तकाय आसा ती ईक. कित्याक सर्गीच्या राज्यान भितर सरता जाल्यार ही अतली गिरेस्तकाय कितें करपाक जाय? ही अतली गिरेस्तकाय म्हज्या भाव भयणांदो देवान दिलेली आसा ती दुसऱ्यांक हाडपाक. ही सर्गीच्या राज्यान उपन्ना. ही सर्गीच्या राज्याक ही गिरेस्तकाय नाका. देव तुका आनीक व्हडली गिरेस्तकाय दितलो, ती जावन आसा आत्मीक देणी जावन आसा, पातकांचें बोगसोणें, इटर्नल लायफ तुका जाय, होरें ब्लेसिंग तुका जाय, होरी गिरेस्तकाय तुका जाय, सासणाचें जिवीत. ही अतली गिरेस्तकाय तुजी ईक आनी गोरिबांक दूड दिवं, दुसऱ्यांचो मोग कर, हें तुज्या भितर उणें आसा. आनी म्हज्या भाव भयणांदो, ह्या मनशाच्या जिवितान न्हय म्हूण देवाचोय मोग नाहलो, न्हय म्हूण दुसऱ्यांचोय मोग नाहलो. कित्याक देवाचो तो तेका मोग आसलो जाल्यार तो दुसऱ्यांचोय मोग करतलो आसलो. आनी हेंच रिलीजन जावन आसा. रिलीजनाचो मनीस म्हज्या भाव भयणांदो देवाच्या मुखार वचून रडटा, बोवाळ मारता, व्हडल्यान आर्गांक दिता, गायनां गायता, पूण तो भायर गेल्या म्हणटच आपल्या भाव भयणांक तो हेट करता म्हज्या भाव भयणांदो. हें रिलीजन जावन आसा. कित्याक तो देवाकूय ओळखना देखून आनी दुसऱ्या आपल्या भाव भयणांक ओळखना देखून. आनी तेका लागून जेन्ना जेजून सांगलें वच आनी स्वर्गांत तुका रिवॉर्ड मेवतलो, न संवसारान, न संवसाराची गिरेस्तकाय, पूण वयर स्वर्गांत तुका रिवॉर्ड मेवतलो. आनी जेजू म्हणटा वच आनी वीक आनी दुडूक कोणें कितें आसा तें गरिबांक दी आनी वयर तुका स्वर्गांत कितें मेवतलो? ट्रेजर मेवतलो. आनी जेजू म्हणटा कम म्हज्या फाटल्यान ये एंड टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी. जेजून कितें सांगलें? वच. जेजून ताका दाखयलें रियल तेजें पातो कितें आसा पळय तें, तेजें काळजान कित्याक लागून तुका आजून सर्गीचें राज मेवना, कित्याक लागून तूं उरलेलो आसा सर्गीच्या राजाच्या भायल्यान. कित्याक तुका गिरेस्तकायचो मोग आसा. गिरेस्तकाय तुजो जिवितान देव जावन बसलेलो आसा. आनी तेच पळय म्हज्या भाव भयणांदो, जेजून खूब सांगलेलें आसा तुज्या देवाच्यान आनी गिरेस्तकायचो मोग करूंक जायना. तुज्यान देवाचो आनी गिरेस्तकायचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा म्हज्या भाव भयणांदो. जेजून क्लियर सांगलेलें आसा. आनी हो मनीस म्हज्या भाव भयणांदो न्हय म्हूण कोणाचोच मोग करनासलो, देवाचोय मोग करनासलो आनी गरिबांचोय मोग करनासलो. तो हाली कोणाचो मोग करतालो? पयशांचो मोग ताच्या जिवितान आसलो. आनी जेजून सांगलें वच आनी तुजो भाव मोत्ता, तुजी शेजारी मोत्ता, तांकां तूं दुडू दी. कित्याक सर्गीच्या राजान आसा मोगान जिवी जियेवपाचें, दुसऱ्यांक हेल्प करपाचें, दुसऱ्यांचो मोग अनुभवपाचें, हें तें जावन आसा सर्गीचें राज. आनी म्हज्या भाव भयणांदो, आनी जेजू सांगता उपरांत स्वर्गांत तुका रिवॉर्ड दितलो देव, बाप म्हजो. आनी उपरांत कितें कर? तूं तें इंकलें म्हणटच तुजो फ्रीज घे आनी यो आनी म्हज्या बरोबर मोर ह्या संवसाराक. हो संवसार तुका म्हज्या नांवा पासत हेट करूंक लागतलो, नाकारूंक लागतलो. हो जावन आसा म्हजो कितें जावन आसा? रस्तो जावन आसा दर एका मनशान चलपाचो म्हाज्या कडल्यान. ही जावन आसा ती वाट जावन आसा. जेजू म्हणटा फ्रीज घे. आनी ताका खबर आसली म्हज्या भाव भयणांदो फ्रीज म्हणजे कितें तें. फ्रीज जावन आसा मरण तें पार. रोमकार सदांच क्रिमिनलाक वताले, पातक्यांक वताले, क्रायम केले ताका वताले आनी त्या फुरसाचेर मारताले, शियांनी म्हज्या भाव भयणांदो. आनी जेन्ना जेजून हें सांगलें म्हज्या भाव भयणांदो तें कोण घडोवना. जेजून ताका रियल तेजो स्पॉट दाखयलो, रियल पातकांचो नेचर दाखयलो, रियल तेजे प्रॉब्लम दाखयले मनशाच्या भितर कितें आसा पळय तेजे काळजान. आनी ताका लागून बायबल सांगता पयशांचो मोग म्हणलेलो आसा इज अ रूट ऑफ ऑल इवल. पयशे बॅड न्हय म्हज्या भावान, पयशे आमकां जाय, पूण पयशांचो मोग जो मनशाक लागलेलो आसा आनी त्या पयशांक लागून मनीस कोणाकूच ओळखना, न्हय म्हूण देवाकूय ओळखना आनी खंयच्या मनशाकूय ओळखना. पूण त्या मनशाक दिसता पूण देवाचो मोग करता म्हणून म्हज्या भाव म्हणटात. ताका लागून काळीज मनशाचें फटकिरें जावन आसा. आनी जेन्ना जेजून सांगलें म्हज्या भाव भयणांदो आनी बायबल सांगता ही वॉज सॅड एट ही सेईंग, आनी म्हणटा तो दुखवलो.
काळजान दुखवलो म्हणटा जेन्ना जेजून त्याच्या खूंय हात घाल्लो ग्रेस्कायक हात घाल्लो आनी त्या मनशान केन्ना चिंतूंक ना म्हजे बाब म्हणटा जेजू आपणाक हें दाखयतलो म्हणून तो आपूण शाणी म्हूण येयलो जेच्या फुड्यान इंटरनल लायफ सोदपाक जायत गोळे ताका दिसलें आसतलें हे आनी जेजूक आनी कितें गावता म्हाका आनी खंयचो आन्सर दितलो अशें तेजे मतीन थॉट्स येयले आसतले पूण जेन्ना जेजून ताका रियलिटी दाखयली म्हजे बाब म्हणटो ते कोणा आनी फुडें वचोंक जावंक ना तोंडाक उतरना मोनोत जालो म्हजे बाब म्हणटो आनी बायबल सांगता तो दुखोवन जेलो म्हणटा ते दीस उजवाड सोडून खाडोकाचो ताणें मोग केलो इटर्निटी सोडून ताणें हेलाचो मोग केलो जेजूक सोडून ताणें देंवचाराचो आनी गिरेस्कायचो मोग केलो आनी हेच भाशेचो लोक म्हजे बाब म्हणटा आयज साबार आसा ताका दिसता आपणें रिलिजियस मनीस म्हणून ताका दिसता म्हजे बाब म्हणटा आपणें सगळें कोता तें सारकें आसा आनी आमी खरेंच सर्गीच्या राज्यान बी जियेता आनी बायबल सांगता म्हजे बाब म्हणटा एग्जाम कर म्हणलेलें आसा तपासणी कर म्हणलेलें आसा तुज्या जिविताची आनी ताका लागून म्हजे बाब म्हणटा आमी दर एक मनीस आयज गिल्टी आसा जसो हो मनीस गिल्टी आसलो ताका खबर पासून नासली आपूण शेणलेलो आसा म्हूण पातकांनी भितर भरलेलो आसा म्हूण ग्रेस्काय ताच्या जिवितान देव आसली म्हणून ही ताका खबर नासली तेच परी म्हजे बाब म्हणटा आमी गिल्टी आसा आमी दर एक मनीस गिल्टी आसा आमी देवाक आमचें बेस्ट लायफ दिवं ना बेस्ट मोग दिवं ना बेस्ट टायम दिवं ना आनी बेस्ट आमी ओबिडियन्स देवाक आमी दिवं ना म्हजे बाब म्हणटा आनी हे भाशेन आमी चुकलेले आसा म्हजे बाब म्हणटा देवाक आमी बेस्ट टायम दिवं ना बेस्ट मोग दिवं ना सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान देवान सांगलेलें आसा मोग कर म्हणून हो आमी दिवं ना बेस्ट आमचें ओबिडियन्स दिवं ना आनी बेस्ट आमी आमच्या देवाक आमची कुडीचें बलिदान आमी ऑफर करूं ना म्हजे बाब म्हणटा तर एक मनीस आमी चुकलेले आसा आयज आमी साबार रिलिजियस मनीस जालेले आसा पूण आमकां खबर ना म्हजे बाब म्हणटो आमी कसल्या पातकांनी भितर जियेता ते कसले मुर्ती म्हज्या काळजान भितर भरलेले आसा आनी हो मनीस म्हजे बाब म्हणटो सगळें करून तो जेजूक सांगता आपणें सगळें पाडलें म्हणटा मनामेंत हो हाली तोंडान सगळें कोत्तालो म्हजे बाब म्हणटो हो सगळें भायल्यान एक रिलिजन कोत्तालो पूण खरें म्हणल्यार तो पातकांनी भितर जियेतालो आनी पातकान ताका केन्ना दाखोवना तूं पातक कोत्ता म्हणून आनी पातक तुका केन्नाच रिजल्ट दाखयना म्हजे बाब म्हणटा ओ पातक तुका दाखयना तूं पातक कोत्ता म्हणून आनी पातक कोत्ता तें दाखयता जावन आसा तो हाली देव आनी देवाचो आत्मो आनी आयचे दिसाक हांव तुजे लागीं मागता म्हजे बाब म्हणटा तुंय गोडे जायत ह्या मनशाच्या परी देवाच्या मुखार येयला जायत सोदता जायत बायबल दिमी घालून प्रे केला जायत जशें त्या मनशान दिमी घाल्ली आनी तुका तुंय आजून हें सगळें सोदून आयज एमटी आसा जायत आनी तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरवना जायत आनी तुवें सगळें केलां जायत रिचवर पूण हांव तुज्या लागीं जाता म्हजे बाब म्हणटो तुका देवाच्या पवित्र आत्म्यान कन्विक्शनाक हाडला दाखयला तुजे भितरलें पातक कसल्या पातकांनी तूं जियेता पळय तो हें गरजेचें जावन आसा कित्याक मरण कोन्न म्हजे बाब म्हणटो कोणाकूच फायदो ना मरण कोन्न इज टू लेट जावन आसा खोला म्हजे बाब म्हणटो जसोन जेजून ताका दाखयलें कित्याक हो मनीस चिंतालो म्हजे बाब म्हणटो आपूण बरो आसा म्हणून पूण जेन्ना जेजून तेच्या मेन पॉयंट मेन तेच्या पातकाक हात घाल्लो ते कोणा आनी चलपाक जावना म्हज्या बाब म्हणटो ते कोणा आनी जेजू कोणें उलोवपाक गळोवना ओ आनी विचार करपाक गळोवना तो हंबल जालो आनी गेलो आनी ताणें कितें केलें पयशांचो मोग केलो आनी जेजूक ताणें रिजेक्ट केलो ते दीस म्हज्या बाब म्हणटो तो किंगडम कोणें येयलो आसलो ताणें आस घेतला पूण कितें जावना जेजूक चाकून भितर व्हरोना आनी तेच परी म्हजे बाब म्हणटो ह्या संवसारान 3 भाशेचे मनीस आसा आनी 3 भाशेचे मनीस असले जावन आसा एक मनीस जावन आसा आस घेयला आमी पळयता सबार जेवणाचो तूं आस घेवपाक शकता पूण तें जेवण तुज्या पोटान वचोंक शकना आनी हेच भाशेचो हो मनीस जावन आसा जेच्या फुड्यान येयलो किंगडमाचो ताणें आस घेतलो पूण किंगडमान तो भितर सरवना म्हज्या बाब म्हणटो तूं आस घेवपाक शकता पूण तें जेवण चाखूंक शकना भितर आनी दुसरो लोक म्हजे बाब म्हणटा आसा तो ताणें आस घेतला पूण ताणें चाखला पूण चाखलेलें तें तोंडांतलें भायर वयलां पूण पोटान व्हरोवना
आनी तसलो लोक जावन आसा म्हज्या बाबा जुडासाचे भाशेन जे बरा आसलेले सगळें उलयताले देवाचें उलयताले सगळें तेणी केलां पूण तेणी चाकलां पूण तेणी पोटान व्हरोना म्हज्या बाबा आमी पळयता हांव जेन्ना जेजू खुर्साचेर मारलो तेन्ना ताका विनिगर दिता म्हणटा पूण जेजून ती चाकली म्हणटा पूण तोंडान भितर व्हरोना ती तोंडांतली बाड वयली तेच परी म्हज्या बाबा चाकला म्हूण हेजो मिनींग न्हय म्हज्या बाबा जेजू तुज्या भितर येयलो आसा तूं जेजूची नॉलेज तुका आसूंक शकता जेजूची सगळी नॉलेज आसूंक शकता पूण जेजूचें लायफ तुज्या भितर मॅनिफेस्ट आसूंक शकना जेचें लायफ तुज्या भितर दिसपाक शकना म्हज्या बाबा आनी तिसरो ग्रूप असो जावन आसा जो ताणें आस घेतला आनी जेजूक चाकला आनी ताका भितरूय येयला आपल्याच्या जिवितानूय आनी ताच्या जिवितान जेजू दिश्टी पडटा कोन्ने दिश्टी पडटा बाळपणाचो मोग दिश्टी पडटा हो मनीस म्हज्या बाबा कितें जावन आसा आस घेवपाक येयलोलो किंगडमाचो पूण जेन्ना जेजून सांगलें ताका कोर म्हूण ताका घडोवना म्हज्या बाबा आनी हो जेलो आनी तेच परी म्हज्या बाबा पेद्रू सांगता सर्वेस्पराक चाक आनी पोडे म्हणलेले आसा टेस्ट द लॉर्ड हाव गूड इट इज आनी ताका लागून म्हज्या बाबा आयज हांव तुमचे लागीं विचारता तूं किंगडमा भितर सरलेलो आसा ओ तुका आडावन दवरता साबा तुज्या वस्तू जिवितान हे पातकां आसा पळय ती जायत घड तुज्या जिवितान लास्ट आसा पोर्नोग्राफी आसा सोरो पिवपाची फोटी मारपाची संवय आसा जास्ती मारपाची संवय आसा दुसऱ्यांक हेट करपाची संवय आसा मुर्तीची वर्शीप मुर्तीची पुजा पयशांचो मोग आनी साबार तोरचे हे संवसाराचे वस्तूचे लास्टान तुका बांदून दवरलो आसा आनी एज लॉंग म्हज्या बाबा जेजून तुका दाखोवना कन्विक्शन हाडूना आनी जेजू कोणें तुवें रडोवना हंबल जावन हो मनीस रडच्याक पयलो म्हज्या बाबा जेजूच्या फुड्यान रावच्याक तो पोवन गेलो म्हज्या बाबा त्या जाग्यार रावना जेजू ताका कन्विक्शनाक हाडलें जेजून ताका कन्विक्शनाक हाडलो तेच्या पातक पासून दाखयलें पूण तो हंबल जावना जेजूच्या मुखार आनी सांगोना सोमी म्हाका हेल्प कर हें सोडून दिवपाक हे पयशांचो मोग सोडून दिवपाक पूण हें तेणें करूं ना पूण तो जेलो म्हज्या बाबा आयज घडोवन असल्या पातकान तूं बांदलेलो आसा जायत आनी एज लॉंग म्हज्या बाबा तूं हंबल जावन जेजूक सांगोना जेजू म्हाका सुटका दी तूं तुका केन्ना सुटका मेळोंक शकना तूं पातकांचो स्लेव जावन आसा जसो ह्या मनशाच्या परी तूं चर्चीन आसा जायत रिलिजनाचें सगळें कोत्ता जायत स्टील तूं पातकाचो स्लेव जावन आसा आनी जेजून ताका लागून सांगलां मनशाच्या पुतान तुका सुटका दिवतूच जाल्यारूच तुका सुटका मेळटली आनी हांव तुमच्या लागीं विचारता म्हज्या बाबा तूं किंगडमा भितर सरला ओ ह्या संवसाराचे वस्तू तुका आडावन दवरलेले आसा तूं सगळें रिलिजन करूनय तूं आजून पासून भितर एम्प्टी आसा आनी एम्प्टी आसा जाल्यार म्हज्या बाबा ह्यो जेजूच्या फुड्यान कित्याक इटर्निटी म्हणटा ती ओडती जावन आसा हेवन म्हणटा ती रियल प्लेस जावन आसा आनी हेल म्हणटा ती रियल प्लेस जावन आसा ज्या जाग्यार होप ना ज्या जाग्यार पयशांची कितें ना पयशांची व्हॅल्यू ना त्या जाग्यार तुका मिलियन पयशे आसत जाल्यार पासून हेलान म्हज्या बाबा केन्नाच तुका तिची पातकांच्या फारीकपण दिवपाक ओ त्या हेलांतलो भायर सरपाक तुजे लागीं केन्नाच घडचें ना म्हज्या बाबा आनी ताका लागून जेजू जावन आसा इतलो इम्पोर्टंट जावन आसा आमच्या जिवितान आमी पळयता आयज लोक हेलान गेलोलो आसा ताका व्हॅल्यू कळलेलो आसा जेजूचो कितें तें आनी ताका लागून म्हज्या बाबा हांव तुमच्या लागीं मागता तुका हे संवसाराचे खंयचेच वस्तू आडावन दवरचे न्हय आनी तुजे लागीं जिवितान आसा जाल्या पासून जेजूक उलो मार आनी तो तुका सुटका दितलो कित्याक तो सुटका दिवपाक येयला मनशाक प्रेज गॉड